हा 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 पूर्ण बोलपड हाताचो जेवण कोण अर्ध घंटेदल्ले री तुगेल रांदपाचे पूर्ण बोलवचे न्ही रे कितले लायक रांदप केल्या रे तुवे बदल सांगता म्हळ्यार रे तू ऑल राउंडर रे प्रति एक विशयान तू गुद्दून तुका गोतना म्हणजे विषय येऊ ना की म्हण मिगेल बायले यस रांदप करता म्हळ्यार रे तोंडा घालच्या जायना अयो तश कसं रे म्हणटा पुंडलीकडना हो नी भारी लायक रांदप करता मो हांव कशें की कशें केल्ला बा थंय परत सामान आशिल्ले तशें जावन केल्ले पुरा सामान घालून केले रे रांदप रुची जावचीत नवे तांतू कशें न्ही स्पेशल ए नुत्ता राब रे तुगेल हुन्नेक तूंची मेಚ್ಚುನ್ घेवका तेंची रांदपाक ಕೂಡ तेंची सामानु तुगेल हुन्नेक इतले लायक रांदप करूं की पळे अय्यो तीन रांदप करचे तुंची मेಚ್ಚುನ್ घेवका आता कसं की तू आईला म्हणू खंय पूण एक एक अप्रूपाक लायक रांदप करता नित्यांत पळो का तुवें जेवच्या जायना हांगेल रांदे हर्त पळय तज्जन आमी दीस काडका हिगेल रांदप मेचवेला रे हा सांगचे न्हय सोडी मागिरी आमकां आस्पत्रे घालका जायत तशेंच तिगेल रांदप कसं न्हय म्हण रे राकेशा तेपरा हातगुण रे तुगेल हातगुण भारी लायकस रे तुगेले चांग म्हणत कीत तुगेल हातगुण रे हा हा होय म्हणता तुमगेल हे एक उत्तर हांव ಒಪ್ಪता बाकी तुम्ही कसं नाही लायक उरले निदला रे हे एक विषय करेक्ट सांगले आमगेल राकेशल हातगुण म्हणा हातगुण रांदप कितले लायक दल्ला इत वेडो पुंडली कण्णा जाल्या आता तू सूर केलवे होने अय्यो रामा लायकच विषय का लायकच म्हणलं रे कसन रे चुकी तू तितले लायक रांदप केला रे तंडी सांगचे कसं नाही चुकी ना भारी लायक रांदप केला तुवे राकेशा हांव एक प्रश्न निमगितो का बेजार ना नवे ना होने कसन विषय ते नाही तुका सोयरीक खंय फिक्स जाला की ना तू खंयचे चलयेक पडला की हांव कसले निमगील म्हळ्यार रे तू एक हळडी कोण घेतला भारी चांग दत रे आता बेकरी करका म्हण तू इतले प्रभवंतच नवे एक हळडी केक कोण घेतला रे तुगेल संसार चांग रीती रस्ते नवे म्हण हांव एक हॉर्डीक जावन अनभवसूचे पावना म्हणू हक्कता फोंडाक लोक का म्हण लेखले गो तू कसने हरडीक जाऊन तुम्ही अनुभवसिता सत्वे ते हांव संकट दिलेले हांव गोड अनुभवसिलेले म्हाका ಗೊತ್ತು अत्त कसंकी एक 2 दीस तुकून चिकेची ನೆಮ್ಮದಿ रस हांव मिगेल तसल पामून मेळकदले री तू पुण्य केला गो होय होय हे पुण्य खंयचे चले चढवंक मेळचे नाक म्हणून हांव देवालाक प्रार्थना करता अयो तुम्ही लढाई बंद करतात वे होने तू कसन की सांगतासील मो कसन विषय म्हण सांग होने ओहो आमगेल चल्लो हरडीक मळकुडले भारी इंटरेस्ट दाखयतस मो कसन रे राकेशा हरडीक दच प्लॅन करतस की कशी हा होई होने खंचे एक चांग चल्ली मेळारी हांव हरडीक कोण घेवया म्हणास होने मिगेल तसले अनाथक कोण चली दित होने पण राकेशा आजी लास्ट आणि खंय पण तू अनाथ गिनाथ प्रमळ म्हळ्यारी जागृती पळोंगे हाव नी हन्नी नात तू गल्पाला का अम्मीक नेरे तू गलंडनी हन्नी होई रे राकेशा तू अशी निमळरी म्हाका कोप येता कळवे ओ सॉरी होने कसन की सांगले हांवें सॉरी म्हाका खंयचे सोयरीक पळयलेले ना होने खंयचे चली म्हाका मिगेले परिस्थिती पळोवन ओपूत जाल्यारी मिगेल कांय अभ्यंतर ना होने हा तश जाल्यारी खंय पुणी सोयरीक निमगू येतवे हा खंडित होने अन तू आमगेल चल्लो फोंडा फोडचक तयार जाला म्हूण जाले कसन सांगता ना तू फूड पुरा काम दावन घरा वतना पुरो दत्तसिले आणि वचन ರಂದಪ್ ಕರ್ಕ ಮೂಮುಣಿ ಹೆಚ್ಚನ್ ದತ್ತಸಿಲೆ ಹಜ್ ಮದೆಂತೂ ಮಿಗಲ್ ಬಮ್ನಲ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಎಸ್ತಸಿಲೆ ದಲರಿ ಕಂಚೆ ದವಲ್ ದೈಕಿ ಕಸಂಕಿ ते राकेश नमगेल घरा इल गडेंतू पूरा चेंज दल्ले
आता हांव घरा वतना खंयचे करकर असना रंदा पै रेडी जावन आसता. हे राकेशाक एक चांग चल्ली मेळका बा. हांव ताका होड धांवन सोयरीक पळोवच वेळ म्हणलें. हांव खंयची सोयरीक पळोवत ताका. हांव होड्डा तांचे सोयरीक करूं देतवे. हांव कामां वच्चे घरांत म्हाका तांणी भितर सेरसून घेवचे होड विशय आनी आमगेल घरचे सोयरीक इतले तर राकेश कोण म्हणून म्हाकाय गोतना म्हणया. जाल्यार चल्लो चांग कशी दिसता. दुड्डूय लायक आसता गे लागी. खंयचे एक चांग चल्ली मेळ्ळ्यार हरडी केल्यार मुखार आमी ओटू राबयत की म्हणून. अयो हे कशें न्ही राकेशाक चल्ली पळोवका मेळटा हांगी चल्ली बसल्या मू बारे विचित्रस हें. म्हाका कशें कोण की कितकी हांव निवलोच्या वचना बा. मिगेल इतल्याक हांव मुखार वता. नमस्कार मये. हांव सौभाग्या म्हणून हांव उदबत्ती विकता मये. भारी लायक आसा उदबत्ती घेयत मये. उदबत्ती वे म्हाका नाका उदबत्ती. आमगेल घरांत मस्त आसा. हांव 4 घरां काम करून जीवन करतली. हांव काम करचे घरांत तांगे लागीं एक्स्ट्रा कसं नाही आसल्यार म्हाका दिता ती. मिगेलाक मस्त आसा म्हाका नाका. तशी म्हणत मये प्लीज मये उदबत्ती घे आनी तुजी मिगेले जीवन चलका. होई तू सांगची समजची उदबत्ती विकून तुगेल जीवन चलका जाल्यार म्हाका उदबत्ती अगत्य ना मू. उदबत्ती घेवची तितले आनीके स्थितीर हांव येनी. एक काम करी अशीची चिकेची मुखार गेल्यार पॅन्ट मेळटा. थंय मस्त घर आसा ती. थंय पुरा वचून विकेत मू तुवें. कसं सांगची मये हांव उदबत्ती घेवन आयली. पॅन्टा वचून दुड्ड संपादन करूंक नाही मये. पुरा आमगेल ग्राचारू डबल डिग्री करून आजी उदबत्ती विकची तशी दल्ले. पुरा आमगेल ग्राचार मये.